बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती सेलिब्रेट करचे असो आदेश आसा न्ही की प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान खुद्द प्रायम मिनिस्टरान सगळ्या देशवासियांक म्हणजे केवळ ट्रायबल कम्युनिटीक न्ही सबंद देशवासियांक सांगलें आसा की आज गोंयांत जर पळयत जायत न्ही नॉर्थ आनी सावथ दोनूय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हांकांय आदेश केल्लो आसा फुडें वचून म्हाका दिसता पंचायत राजाचेर सुद्दां तो आदेश केल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या गजालीचो एक प्रमुख घटक ह्या नात्यांतल्यान म्हाका जो आदेश दिलो तो सांगलें आनी त्या नंतर आमी बिरसा मुंडाची जयंती ती साजरी एक वेगळ्या तरेन करची आनी ते करता आसतना की प्रायम मिनिस्टराचो जो उद्देश आसा की भगवान बिरसा मुंडा कोण ताजें व्यक्तिमत कितें ताजें जीवन कितें हें सगळ्या देशवासियांक कळपाक जाय आनी विशेष करून तरुणां मदें म्हणजे एखादो तरुण जो आसा न्ही 25 वर्सांच्या वयोगटांत जर आपलें समर्पीत जीवन जगता आनी देशा समोर एक आदर्श उरता म्हणजे ताजें तरुणांक ताजें मॅसेज करचो तरुणांक ताजे कडल्यान सीख मेळची आनी एक एज ए स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून एक देशभक्त म्हणून जेणें समर्पीत भावनेन देशा खातीर जें काम केलें आनी त्या खातीर तो मॅसेज सगळ्या देशवासियांक वचपाची गरज आसा आनी तो मॅसेज हांव घेवन आमी सकयल वता आसतना ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान आमी दर दिसाक 1000 बायकर्स असो प्लॅन आमी केल्लो काल आमी पत्रावळींतल्यान सुरवात केली साखळे पर्यंत आसून सादारणशे 1200-1500 पर्यंत आमची बायकर आशिल्ली आज दुसरो दीस आनी अप्रतीम रेस्पॉन्स म्हणजे ताका तोड ना म्हणजे आमी जी कल्पना केल्ली ताच्या पेक्षा चड म्हणजे सादारणशे लागीं 2000 पेक्षा प्लस अशा तरेचे बायकर्स जे आसा न्ही तरूण जे आसा न्ही की लागीं 5000 लोक ह्या सगळ्या कादीसवर पार्टिसिपेट जाले आनी जो मॅसेज आमकां दिवपाक जाय म्हणजे आज 2000 बायकर्स जे आसा ते सेम युनिफॉर्माक बाकी हे सगळे वता वा कित्या खातीर वता हो मॅसेज आमी संपूर्ण गोंयच्या जनतेक दिवपाक सोदता आनी लोकांनी बिरसा मुंडा खातीर ही रॅली आसा भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा जाल्यार हो भगवान बिरसा मुंडा कोण ताजें म्हाका दिसता युट्यूबा वयल्यान सोशल मिडिया वयल्यान जे आसा न्ही ताका जाणून घेवपाची क्युरियोसिटी गोंयकारांनी निर्माण जावची आनी आज ना फाल्यां गोंयांत अशें भगवान बिरसा मुंडा सारके तरूण जे आसा न्ही गोंयांत जर निर्माण जावपाक शकले जाय आनी ते नेतृत्व करपाक लागले जाय आनी निश्चितपणे तांकां त्या वेळाचेर ब्रिटिशां अगेन्स्ट लढत दिवपाचो आशिल्लो आज जे सामाजीक प्रश्न दिसता किंवा अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हाका तरी दिसता अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना की गोंयांतलो जो दुख्खी पिडीत मनीस आसा तो समृद्ध कसो जातलो त्या खातीर आमी बिरसा डॉक्टर भगवान बिरसा मुंडाची जी फौज आसा की त्या विचारधारेच्या तरुणांनी ते फुडें इनिशिएटीव करपाक जाय आमची संस्कृती वाचोवपाची काम करपाची गरज आसा की आमचें एज्युकेशन सेंटर करपाची गरज आसा आमकां रोजी रोटी खातीर जे आसा न्ही ज्यो आज प्रश्न निर्माण जाता ते प्रश्न आमकां फुडें व्हरपाचे गरज आसा